साहेबा पडला राव शोडला मोचे आंगू कोला स्वरूप मोचे आयच्या मिसांत बेला लेमोसाक देवच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या पासत आयच्या मिसांत मागुया. आमची संकल्पां आमचे आवडे प्रार्थना बापाक उबारून भक्तीपणी ह्या मिसांत वांटून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू आयज आमकां सोत कितें तें सांगता आनी सोत सोदूंक स्वताक जिवीत सारूंक सोत उचारूंक आनी सोत पुरगोटूंक धाडटा. फोटी आमकां गुलाम करता जाल्यार सोत मेकळेपण दिता. ह्याच मेकळेपणान जिवंक पातकां मेकळी राबूंक मागुया. खालतिकायेन दूख धरून म्हणुया. हांव पत्की सर्वोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सुर्याव सांगता मनाक चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पौडो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वाडवीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. प्रिसा प्रिसा काकूत कर. प्रिसा प्रिसा काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा प्राचित करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भोगतीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभोज चलयता सस्तेच्या सस्नंक. आमेन.
दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नबुकदनेस्सर पातशायान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी कोरिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात, हें खरें? आतां तुतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्यांचो, त्रिकोणांचो, किन्नोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोरनीर पडून हांवें केल्या ते मुर्तीक भोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका भोजनात जाल्यार रोखडे तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आगत्यान उडयतले. आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो? शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो, नबुकदनेस्सरा, हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आगत्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशाया. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पुर्यान जाणा जा पातशाया की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचें ना. हीं उतरां आयकून नबुकदनेस्सर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आगतें सोडून तापयतले त्यावन 7 पावटी ओदीक ताणें तापोवंक लायलें. आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोठ मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आगत्यान उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगत्यान उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नबुकदनेस्सर तोटाक जालो आनी वेगी उठोन आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यान उडोवंक नासले? तांणी राजाक प्रतिपाल केलो, खरें पातशाया. ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मोदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नबुकदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणनी, कित्याक ताणें आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी ताचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भोजून करचे परस आपल्योच कुडी लासून दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. पोतून म्हणुया, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांवां व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब, मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब, मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुमी सोमदिराचो थाव घेताय आनी केरुबीम वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता.
सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता सोगता वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जबाब मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक उद्गार बोऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकोन ते सांबाळटात आनी आपले तिरायक लागून पीक दितात ती सुभागी सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जो आमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक मुळे तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतोले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले ताणें ताका मुळे आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात तुमी स्वतंत्र जातोल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर जेजून तांकां परतीपाळ केलो हांव तुमकां सोत सांगता पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना पूत तो सदांच घरांत आसता हे पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोनान देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात जे हांवें म्हज्या बापा सभेन देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात ताणें ताका परतीपाळ केलो अब्राम आमचो बाप जेजून तांकां म्हळें तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जे अब्रामान केलां तें तुमी करतले आसल्यात पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात अब्रामान अशें करूंक ना तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करात तांणी ताका म्हळें कामसारा आनी जल्माक येवंक ना आमकां एकलोच बाप आसा तो देव जेजून तांकां म्हळें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां म्हजेच कुशेन हांव येवंक ना पूण ताणें म्हाका धाडला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाडी तुका क्रिस्ता आयज आमी आयकलां सोत तुमकां स्वतंत्र करतले पातोक आमकां गुलाम कशे चिपून दवरतात भारत देशाचे बऱ्या फुडाऱ्यांनी आमचो भारत देश पोरकी मनशाच्या हातांतलो मेकळो केलो आनी आमकां स्वतंत्राय जोडून घेतली ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी स्वतंत्रायेचो दीस संभ्रमता सुटका आमकां सगल्यांक जाय वाऱ्यार फिरतेली सवण्यांक
पांजऱ्यान दवरलीं जाल्यार ती गुलाम कशी उरतात. पूण केन्ना तरी पांजरें उक्तें जातलें आनी आपूण भायर फिरतलें म्हूण ते हो आवंडो घेवन रावता आनी थंयसरूच उरता. आमच्याय काळजांत आसलेलो आवंडो जेजू पूर्ण करता. स्वतंत्राय मेकळेपण पातकांतले आमकां आपल्याच गोश्टी मरणांतल्यान तो आमकां जोडून घेता. आमी गुलाम उरोना जावंक पूण स्वतंत्र मनशां कशीं जिवंक तो आमकां मेकळेपण दिता. पूण मनीस अस्कोत जाल्ल्यान चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी पातकाक सांपडटा आनी हे भाशेन तो आपुणूच गुलाम जाता. तर आमकां गुलामपणांतली मेकळी करूंक जेजू संदान संस्कार घडला. संदान संस्कारांत आमी आमचे पातकांचे फारीकपण दिता आनी मेकळेपण आमकां कृपा सुटका स्वतंत्राय आनी खुशालकाय सदोस जेजू ह्या संदान संस्कारांतल्यान हाडटा. तर हे सगळे उपाय घेवन आमी मेकळेपण स्वतंत्र आनी स्वताचें जिवीत जिवंक आयच्या मिसान मागया. कितें घालताय त्या उंड्यान बेठोने वेळार आमी गायन गावया. C21 पान 30 आनी 7, C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय एकाची या भीक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय, कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय एकाची या भीक बाबाच्या हातान. कितें वेदीर दवरताय मोजोत मोहारिकू मोचे काळीजानी मोन मोजो सोदो जारिकू सगळी मोची चिरगारता. मोजोत मोहारिकू मोचे काळीजानी मोन मोजो सोदो जारिकू सगळे मोची चिरगारता. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोरपो दिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनांनी पळयलें आमच्या सर्वेस्वर म्हणून घेवन. सर्वेस्परा अयोन तुजे मुखार पावूं तुज्याच नांवाच्या मानांक आमी तो समोर पुंचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्या. तांचे वरवीं आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत विदारा आनी सस्नच्या देवा सर खाली आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां बोडत्या बोडान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Dovarazo, sorbis mordum, sorgani, sonzar volea, tuja. बाबा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कोश्ट मरून सत्संग वेचचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून दवरलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपर्गो तुया. Gesù vero, Gesù जीवन सारा, Gesù noviare dolor. Gesù vero, Gesù जीवन सारा, Gesù noviare dolor. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, कर्द्यार फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मावळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
ससण्याच्या सुखांत आमकां बांडुली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वांची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सिमडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरवशान तेकता. तर आमकां तुजे उदकाक दिन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रचवतकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीर पळोवन म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सोत उचारता शिकयता आनी स्वतान जिवंक आपयता. ही देव शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमीन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतारांक आमी गायन गावया. आर 42 तूं जेजू तूच म्हाका जाय. पान 109 आनी 8. आर 42 पेज 198. जेजू नाका म्हाका ग्रेस्काय. जेजू कारगे सोगली बोडाय. जेजू नाका म्हाका ग्रेस्काय. जेजू कारगे सोगली बोडाय. तू जेजू तू जेजू तू जेजू तूच म्हाका जाय. तू जेजू तू जेजू तू जेजू तूच म्हाका जाय. जेजू नाका म्हाका ओडवी. जेजू कारगे सोगली
सुखांगे सोगली बोधवी तुझेसू 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 तुझ मागासाय तुझेसू 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 तुझ मागासाय. आमचे मदें ब्रादर डुबन आजवेदो आसा. हरशीं गांवांत दिवाळीचो पूण आतां तालिगांवकार. बाबा मातशें उबो राव. ओके टर्न. Very soon he will be ordained as a deacon and as a priest. पाद्री कहो ह्या वर्सा ताणें आपलें शिकोवप थियोलॉजीचें शिकोवप पुरें केलां आनीक थोड्या म्हयन्यांनी दियाक जातलो आनी मागीर पाद्री. ताजे बसत मागुया. बरो भुरगो तो दिवाळीचो. आनीक विन्सेन्सियन सोसायटी तुमी वळखतात, फादर्स आसात ते विन्सेन्सियन फादर्स. तो क्रिस्तू ज्योती कॉलेज बेंगलोर थंय शिकला, आपलें शिकोवप पुरें केलां. आमी ताका बरी भलायकी आनी थोडो तेंप तो आपल्या आवय बापाय सांगात हांगा आसतलो. ताका हॅपी हॉलिडेज हांव दिता. आमचे मदें आयज 4 गोंयचे भुरगे दियाक्न जातात. 4 वरांचेर आज सांजे ओटशेल हांगा आमचो बिश साहेब तांकां दियाकनांची मांकणी दितलो. ऑर्डिनेशन ऑफ डायकनेट. 4 young boys belonging to SDB, Society of Don Bosco. 4 जाण, 4य गोंयकार. एकलो पुर्वोरी, एकलो कारांबोली, एकलो राशोल. 4य जाण ऑर्डिनेशन घेतले आयज सांजे 4 वरांचेर. तांचेय पासत मागुया. फाल्यां क्रिजम मास पवित्र करची, तेलां पवित्र करची दीस. ओल्ड गोवा 10 वरांचेर सकाळीं बीश साहेबा सांगतात गोंयचे सगळे पाद्री डायसिजन तशेंच रिलिजियस तेलां पवित्र करच्या मिसांत वांटो घेतले. ही तेलां तुमी जाणात नोएसिसांचें तेल, नियो कॅटेक्युमेनेट ऑयल बावतिजमाक उजा करतात ती, मागीर पिडेस्तांचे मांकणीक दितात ती ऑयल, आनी क्रिजम ऑयल क्रिजमाक आनी पाद्रीपणाचे संस्कारनीक दितात ती ऑयल फाल्यां बेजार करतात. मागीर ती आख्खें ओरोसूय भर आमी वापरता. आख्खें ओरोसूय भर ह्यो पवित्र केल्ली तेलां वापरता. दुसरें खाशेलेपण म्हळ्यार फाल्यां आमी आमच्या पाद्रीपणाच्यो आंगवण्यो केल्ल्यो त्यो परतून नवसोदता. आमचे कमिटमेंट, आमचे वावज जे भाशेन तुमी करतात काजाराच्या दिसाक केल्ली आंगवण्यो परतून करतात ते भाशेन आमी वर्साच्या वर्साक ह्या दिसाक परतून 3 क्वेश्चन्स बिशप आमकां करता आनी आमी एक एकलो सगळे जबाब दिता ते विचारांक. कितें भाशेन मागुया आमचे पाद्री पासत. देवान तांकां आपल्या पुता जेजूचे काळज सारके गोवळी करूंक. तरणाटी पाद्री पासत मागुया. आयच्या काळार जायते तरेचे ताळण्यो, जायते तरेचे प्रेशर, जायते तरेच्यो वस्तू आमच्या तरणाटी पाद्री कोडे घडटात, हातांत पडटात. तांचेर झुजूंक तांकां कृपा आदार मागुया. शेनवारा दिसाक आमी कुमसारा आमचे इगोजेंत 5 to 8 5 ते 8 वरां पर्यंत रावं नाकात. 5 वरांचेर तान कुमसारा आसतली. जायते पाद्री आसतले, एरूय पाद्री येतले. आनीक मागीर ते घरा वयच्या आदीं आमी तांकां इल्लेशें जेवण करता. पयस पयसान येतात ते पाद्री सगळे रिलिजियस, जेजुइट्स, सालेजियन्स, ब्लेसड सॅक्रमेंट फादर्स
ते सगळे येतले आमच्या गांवांत आमकां आदार दिवंक. जांकां जाणी करूंक ना कुमसार वो करूंक दिसता कुमसार, तांच्यांनी कुमसारांत वांटो घेवचो. फाटीं केला जाल्यार देखून करूंक दिसता, यू कॅन कम बिकॉज इट्स अ सॅक्रमेंट. म्हणटच येवचें. 5 वरांचेर तान पाद्री आमची इगोर्जींत आसतले आनी इंग्लीश भाशेन मीस आसचें ना. इंग्लीश भाशेन मीस आयतारा दीस पाम संडे 9:30 हांगा इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. आज आमचो रितीराचो इंग्लीश भाशेन रितीराचो 3रो दीस, निमाणो दीस. जांकां खुशी आसा तांणी वांटो घेवं येता. 4:30 तेर्स उपरांत रितीराचें उलोवप, 6 वरांचेर मीस आनी मागीर एडोरेशन. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतलीं सर्व खोटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आश्रयाखाल सदां सांबाळ. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सरपोत विदा देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. आयज 4:30 वाजता खुर्साची वाट, व्हडलें बाट, दुसरे भाग घोरांनी आसतली ती. तुझी पवित्राय शेवटाचें गायन आमी गावया. आय 32 पान 135, आय 32 पेज 135. तुझी पवित्राय